कारवार हो एक कृषीप्रधान तालुक. कारवारकारालो पयलीं लागून मूळ धंदो म्हणल्यार शेती. भात, मूग, उडीद हे करचे बरोबर कोबू आणि इतर भाजीपालो पिकोवन जीवन करचे कारवारचे शेतकार कुटुंब आता नोकरी काम सोदून दुसऱ्या जाग्यार गेल्ल्यान कितलेशे शेत बंजर पडन आसा. एक वेळाचेर नाल्ल विकून घेवन नाल्लाचे तेल काडून आपलो संवसार करचे कुटुंबाचे बागायत सुद्दां बंजर आसा. पण कारवार तालुकाच्या बरगल गांवांत कितले व्हड संकट येयल्यार बी शेत करचें सोडलें ना. आनी शेत बी आधुनीक पद्दतीन करनासतना जशें 25-30 वर्सां फाटीं जे करते येयले शेत ती पद्दत आजुनी राखून दवरलात. हय, कारवार तालुकाच्या बरगल ग्रामांत दर वर्स पावसाक शेत करतात आनी गिमांत वांयगण करतात. हे करचे बरोबर कोबू आनी भाजीपालो पिकयतात. पण हे सगळे पिकयतात फर्टिलायझर वापरनी, शेणा सारे, पान कुसून सारेकन शेताक घालतात. मुख्य म्हणल्यार बरगल गांवांत जे शेतकार शेत करतात तेमी ट्रॅक्टर किंवा ट्रिलर वापरून घेवन कसनात. तेजे बदलेक बैलाचे रड्याचे जोत बांदून शेत कसतात. शेताक जोत बांदिल तेन्ना जोत मुखार वचूंक जोतकार ज्या शब्दान रड्याक किंवा बैलाक मुखार चलोवन कशे आजुनी बरगलात पळोवंक मेळटा. त्या गजानन गुनिगी आम्ही शेत करतात. एक 50 वर्ष झाले शेत करू लागलो ना. शेत करू लागलो आम्ही 50 वर्ष झाले. आम्ही कितले रेशनात तांदूळ दिल्यावर आम्ही शेत करतात. आमकां इष्ट आसा शेत करूक. सरकार सार घालनात आम्ही. जाल्यार कितें आम्ही शेणा सार सोपा सार घालतात. कबू करतात, तरकारी करतात आणि आम्ही कितें एक चाकूट सोडनासतना शेत करतात. कितले उदा भरल्या शेत करतात आम्ही. आमकां शेत म्हणल्यार बरगल आम्ही सोडनात कोणी. तशेंच खूब इतले महिला मेळून घेवन रोपी काडचे, रोपी नाडचे, मेर काडचे ही पद्दत पळयल्यार कारवारचो 25 ते 30 वर्सांचो पयलेचो दृश्य परत याद येता. आपल्या गांवांत शेत करून जीवन करचे कुटुंब खरेंच गांवचे श्रृंगार जावन आसा आनी तेमगेल्या त्रासाक देव बी बरें फळ दिवं अशी सगळ्यांली मागणी आसा. कारवार न्यूज कोंकणी वतीन आयचो एक तुमकां स्पेशल रिपोर्ट. गणपती गुणगी साकेम बरगल आहे. आम्ही रयता विधान करतात. सावयव पद्धतीन करतात आम्ही. आताची हिंगारो बेळे करतात, मुंगारो बेळे करतात आणि कबू कबू करतात. तरकारी टायमाक तरकारी करतात. आणि ह्या पद्धतीन आम्ही अजूनपर्यंत आम्ही सोडिल ना. आम्ही बरगल ग्रामात अजूनपर्यंत आम्ही रयतावी मंडळी सोडिल ना. जो जे गावात पुराय जे सोडील आसा शेतच करनासतना सोडील आसा. आम्ही बरगल गावात अजूनपर्यंत शेत सोडील ना. अजूनपर्यंत करतो आसात. हय, पळोवक येवची हरकत ना. कोणी बी तहसीलदार जावं, कोणी येयल्यार आमकां पळोवन उगराणी जावं, कोणी येवन पळोवंक हरकत ना. येवन पळयच्याक अडिना. हय, आम्ही जाय तितले आम्ही हेजेन आसक्तीन आम्ही अजूनपर्यंत करतो आसात. करतो उरतले. लास्ट पर्यंत आमच्यान कितले पर्यंत जात पळय आम्ही तितले म्हणून करतो उरतले. आता आम्ही काय ना म्हणल्यार 50-60 वर्स जाले जाल्यार आम्ही अजूनपर्यंत सोडना. करतो आसात. लास्ट म्हणल्यार करतो. आम्ही आमगे जिवा कितले जात पळय तितले पर्यंत आम्ही करतो उरतले. आम्ही ह्या रयता विधान म्हणून आम्ही सोडनात. पर खंय नोकरी बी गेल्यार, खंय भायर गोंया उरल्यार, खंय उरल्यार बी आम्ही हे शेत करचे आनी सोडनात आम्ही. शेत करता टायमाक तेमी पोराक आमी आपोवन घेवन आमी शेत करून घेतात.
कारवार तालुकाच्या देऊळमक्की शिरवे ग्रामाचे श्रीमती सुनंदा लक्ष्मण नाईक हेमी स्वर्गवास जावन 23 जुलै 2022 तारखेक तिथीप्रमाणे 1 वर्स जाले. शेनिवाराक मृताल्या शिरव्यात आशिल्ल्या स्वगृहात पुण्यतिथी कार्यक्रम आसा. आप्त आणि कुटुंब सदस्य बंधू मित्रांनी येवन ह्या कार्यक्रमात भागी जावूं जाय अशी विनंती करचे मृताले कुटुंब सदस्य शिरवे देऊळमक्की कारवार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.